भायर युरोपाक व्हरपाचे हायस दाखोवन भलतेच सुवातेर धाडले. ह्या कामाक लावपाक गोंयच्या तरणाट्यांकडल्यान लाखांनी पयशे घेतिल्ले. थंय वयतकर ह्या तरणाट्यांक जेवणा खाणाचे हाल जाले. तशेंच सांगिल्ले कामूय मेळूना. मोसमी खान परेरा हांणी भायर व्हरता म्हूण सांगून तरणाट्यांक नाडले. तांचेर कारवाय करची म्हण लोकांची मागणी आसा. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. माझं नाव जिसन नायक, शिरोडेचो. म्हाका एजंटांनी नाडलो. नौशाद खान, मौसमी खान परेरा आनी कोण तो शाहिदा खान, तेमी तिगांयनी हें करून नाडलो. एक्चुली म्हाजे भावजी वयल्यान तेंचे कॉन्टेक्ट करून दिल्लो. भावजी तेंचे केन्ना भाडे बीन घेवन वयतालो, तेंचे वयल्यान कॉन्टेक्ट करून दिल्लो. आनी तेमी म्हाका अर्मेनिया धाडटा, हांगा युरोप धाडटा म्हणून अर्मेनिया धाडलो. आनी म्हाज्या वांगडा अजय म्हणटा तो एकलो आसलो आनी आनी एकलो पार्टनर आसलो. तो आमच्या पयलीं ताका धाडलेलो आनी ताका कांद्याचे बटाट्याचे कसले तरी शेतांक खंय घातलेलो. ताका अन्न ना सारकें. आमकां हांवें बीन तशें त्रास काडले. आमकां सारकें जेवण नासलें. आमी गेस्ट कहले गेस्ट हावजान रावताले. थंय खूब त्रास काडले. काम सारकें ना, कांय ना. आनी आमकां सॅलरी सांगलेली 76,000 सॅलरी बी येतली म्हणून. तेमी अशें करून आमकां फटयलो. तुवें कितले भरलेले? पैसे दिले ते 4 लाख दिसता. 4 लाख दिसता. 4 लाख चडशे करून 4 लाख. म्हाजें नांव इम्रान सय्यद, हांव सावड्डेचो. म्हाका तें भायर युरोपा धाडटा म्हणून ते अर्मानिया व्हरोन थंय व्हरोन पावयलें म्हाका. पूण हांगसरलें आमकां कितें सांगलें, कंपनी जेवण आनी रावपाक कंपनी म्हणलें. मागीर थिंग गेले जाल्यार कंपनी ना, कांय ना. सांजचे मागीर ते आमी त्या हॉटेलान म्हळ्यार खंय रावले पळय थंय पयशे दिले जाल्यार आमकां रावपाक मेळटाले रातची, नाजाल्यार आमकां ते भायर काडटाले. अशें हांव 3 दीस रावलो. म्हाजे कडेन पयशे नासलेले. मागीर भयणी फोन मारलो. पयलीं ताका फोन मारलो. ताणें मागीर फोन घेवना, कांय ना. मागीर भयणी फोन मारलो. भयणी मागीर तेज्या घरा कडेन गेले जाल्यार तेज्या सेक्युरिटीन सांगलें खंय वयर वचपा दिना म्हणून. मागीर ताणें सांगलें खंय ताका वयर कोणा धाडनाका म्हणून. मागीर तुमी धाडटा जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय न्ही, कितें आहा कितें ना म्हणून. आमी थंय वचोन कोणा म्हणून हें करताले. कितले पैसे दिले तुमी? आमी ताका टोटल 3,30,000 दिल्या. तुवें? हय, हांवें दिल्या. तुमकां तो कॉन्टॅक्टान कसो आयलो? कितें ॲड बी काय कोण पूण तो पावटी? ते म्हागे भयणी वळखीन हें जालें तें. ती म्हागे भयण, ते म्हागे भयणी हितून हांव मागीर गेल्लो. हांव सर तेगे भुरग्यांक हाडोवपा वयतालें तेल काडपाक. आनी तेल काडपा वयता आसतना आनी हांव ताका सांगलां म्हागे भावाक धाड म्हणून. म्हागे भावान म्हाका कॉल केल्लें आनी दीदी आपूण भायर वयता, म्हाका कोणें विजा धाडला पळय हांव वचूं का म्हणून. आनी हांव ते स्पिकराचेर धरून न्ही तेगे बाबा तेल काडटाले. ते थंय न्हिदलेले. ते सगळें आयकलें आनी मागीर कितें सांगता ते थंय धाडनाका. ते तुर्की कितें तरी येयल्ले ताका ते विजा. थंय धाडनाका, थंय कांयच ना, सगळें बुडला थंय, कांयच ना अशें म्हणून सांगलें. आनी आपूण बरे कडेन धाडटा अशें म्हणपा लागलें. आनी धाडटा जाल्यार ओके म्हणून सांगलें हांव. ओके म्हणटकीर मागीर ताणें म्हणपा लागलें हांव सगळ्याक 4 लाख 5 लाख घेता. तूं आतां म्हागे 1 वर्स जालें काम करता म्हणून तुजे कडेन हांव 3,20,000 दिता. ताका बरो जॉब लायता म्हणून. 80,000 पेमेंट आसतलो आनी इलेक्ट्रीक पार्ट्स पॅकींग करपाचे, तसली कंपनी म्हणून. आनी ताणें मागीर हांव म्हणलें म्हाजे कडेन इतले पयशे ना म्हणटकीर ते म्हणपा लागले ना कितेंय करूं येता, कित्याक म्हळ्यार ती कंपनी बरी आसा, तुगे भाव बरो जातलो अशें म्हणून. ताका लागून हांव कितें केलें, म्हागे भाभीचे आनी एक भाभीचे म्हागेले सगळें भांगर धरून हांव ताका पयशे हे केले. आनी हे रिप्लाय थंय तो गेलो आनी तेगे फोन घेयना आनी म्हाका भितर काडना घेयना म्हणून हांव ताका मागीर खूब रिक्वेस्ट केलें. आनी हांव ताका म्हणून सांगलें तूं कितें करता, म्हाज्या भावाक कितें करता काय म्हणून. आनी वो म्हणटा रस्त्यार रावला दीदी सुटकेस घेवन हांव कितें करूं. मागीर हांव लोकां कडेन पयशे मागोवन रिक्वेस्ट करून हांव रावल्ले कडेन कित्याक कितें करून आपोवपा जाय म्हणून हांव 42,000 हांव आनी कोणा कडल्यान घेवन तिकेट करून ताका तिकेट वॉट्सअप केला. वॉट्सअप करतकीर ताणें ते तिकेटाची झेरॉक्स काडून एअरपोर्टार येयला. दुसरे दीस रातचो उपाशी पावलो तो. आनी हांव ताका वास्को वचून हांव ताका घेवन येयला. ते काम करपी कोण, तेजें नांव कितें? कोण काम? ते धाडपी ताका भायर? ते मौसमी खान परेरा. मौसमी खान परेरा. खंयचे ते हांगा गोगल हावजींग बोर्डान रावता. कुर्तरकर एक्सलन्सी बिल्डिंगेन रावता. SP-कूय मेवल्या आनी आमी मारगांव टावन पुलीस स्टेशनार PI-कूय मेवले आनी आमी कंप्लेन रेजिस्टर केल्या हे बायलेचेर, जे म्हाज्या भावानी सांगलें तशें. आयज हांव सांगूंक सोदतां, हे भुरग्यांनी आपल्या कोश्टाचेर ती एक आवय ती लोकांचेर काम करून ती पोट भरता, फॅमिलीक पोसता. खंय जाल्यार ताका दिसलो की आपल्याचो भाव भायर वयतलो आनी कितें आदार मेवतलो म्हूण तेन आपल्या जे भांगार, भयणीचें भांगार, दुसरे भाभीचें भांगार घाणान धरून पयशे एकठांय करून आनी कितें आसलेलें तितलें आपल्याचें साफ करून ताका एक आर्थीक दोलान ताका वयर काडपाक ट्राय केलो. पूण हांव मागता हे सरकारा कडेन की असलें जर कोणूच कोत्ता
जाल्यार तांकां पयलें इमिजिएट अरेस्ट करचें सगळ्यान पयलें. कित्याक हे कोस्टांचे पयशे जे आहा ते दुसरे हराम करून खावपाक दिवपाचे न्हू हांकां. सेकंड ऑफ ऑल हांव सांगूंक सोदतां, आतां ह्या आमच्या भावान 3,30,000 भरल्या पयशे, त्या भावान भरल्या 4 लाख पयशे. आयज 7 लाख तेणें कितें केलें, 7 लाख कितें केलें ते प्रश्न ती जाणा. पूण हांव विचारूंक सोदतां, आयज हे भाव आमचे ते गोंयकार भाव जे दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या देशांत गेल्ले पोटाक लागून, आयज तर तांकां कितें जाल्लें थिंगासर जाल्यार हेका कोण रिस्पॉन्सिबल आसपाचो. सो हांव मागतां व्हडलें दुसरे फावटी केन्ना जायना जावपाक जाय म्हूण. आनी इमिजिएट हांव SP ऑफ सावथ गोवा सरा कडेन संतोष देसाया कडेन सरा कडेन रिक्वेस्ट करता आनी मारगांव टावन PI कडेन रिक्वेस्ट करता हांव सरा कडेन इमिजिएट विथीन 24 hours हे कंप्लेंट कॉपीचे तांकां अरेस्ट करचे, पुलीस स्टेशनार उबे करचे. तेच भाशेन आमच्या बाणावलेचे आमदार वेन्सी सराकूय थँक्यू म्हणटा, कित्याक तो हो विशय घेवन मुखार गेलो. तोय पयर कितल्या भुरग्यांक घेवन हांगासर पुलीस स्टेशनार येयल्लो. सो आमी मांडे एक इंटिमेशन दिता, आमी मांडे आमी थोडेच आमी भुरगे येताले जे कोण घडल्या ते, आनी कितले गोंयभर भुरगे आसतले ते हांव नको. थोड्या भुरग्यांक तेणें कितें सांगलें, आपूण तुका पयशे हारीक कोत्ता म्हूण, दिता म्हूण पुलीस कंप्लेंट करनाका म्हूण. तेय भुरगे थोडे भायर आहा, येवंक ना भिवन की आपल्याक मेवत काय म्हूण आपल्याचे पत्ते. पूण आतां हेच्या मुखार कोण भिवचे ना, आपल्याचो आवाज सगळे रेज करतले आनी कसले कोत्ता तांकां केन्नाच आमी उगी रावचे ना.